काल हाली 10 जाण ती गोंयकारां नांव दाखयलें आं तितून गोंयकार कितू जावन आहाय आं गोवा मायल्सान गोंयकार कितू जावन आहाय ते चोयाय तुमी तेंगे फोटो चोयाय पयर फाटीं पेपराचेर येयलो तो आनी ते गोंयकार कितुले आनी बायल कितू आहाय ते चोय आं आमकां कित्याक प्रेस कोताय हे सगळे गरीब भुरगे आमकां आनी गोंयकार ओरिजिनल गोंयकार डुप्लिकेट न्हू तेमकां गव्हर्मेंटान सपोर्ट करचो हो डेली ब्रेड पळय आहा तो आमकां आमगे दिवच मो आमगे मागणी देव बरें करूं. आनी आमचें कांय नासलें आमी सीएमाक आतां पळय आमी 6 म्हयने जाला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा तुमी आमच्या वांगडा आसा आमी हांगा रात दीस येता सकाळचे येता राती आनी आमचे 11:30 भुरगे थोडे 1:30 घरा पावल्या कित्याक हांवें तुमी कित्याक लांबयले तुमी आमकां डायरेक्ट सांगपा जाय वी आर नॉट स्टॉपिंग दॅट एप म्हणून आमी पळयतले आसले न्हू कितें तें आतां ते एजमा लायलो कित्याक गरज नासतना आमी सांगूंक ना तुका कॉल ऑफ करता बीन म्हणून कित्याक लायलो एजमा तूं सामान्य मनशांक आतां काबार करूंक सोदता तर अशें जालो न्ही हिशोब म्हणून आमी काबार जावचे ना आमी चलयताले आतां तो म्हणटा न्हू आतां तुमी चालू करा अरे बाबा पयसो नाका ताका तुमचेच कडेन चलना तुमी भाड्याक कित्याक दिला तर ना जाल्यार तो तुमी चलया मरे तुमचे कडेन पयसो ना आमचो पयसो आहा मरे तुमचे कडेन सरकार आमीच तुमचो आमचो पयसो मोडान तुमी ॲप चालू करा तुमच्या अंडर आमी जॉयन जाता लोकांक कमिशन घालू नाका. डिसिजन म्हटलं काय ना आमी आयज कालचे जे जाले प्रकार तो तुमकां खबर आसतलो आयज आमी जस्ट सीएमाक मेळपाक विजीट करपाक येयले मेळपाक आपयल्ले आमकां आयज कितें करपाचें काय म्हणून तो सांगता आमकां तुमी 1-2 म्हयने जॉयन जावन पळयात कितें जाता पण आमी जे आमचे फुडें हें केल्लें पळय आमी तशेंच आसा आमचो डिमांड तोच आसा की गोवा मात स्क्रॅपूच करचो आनी जर एप कितें म्हणटा न्हू जाल्यार ते बसून मागीर उलयता न्हू कितें तें सद्या आमचें म्हणसर आमचें डिसिजन अजून कांय जावंक ना आमी हें आतां कितें सरा कडेन मांडलां ते व्हरोन फुडें आमचे सगळे टॅक्सीकार आसा पळय तेंच्या फुड्यान आमी मांडून कितें आतां मागीर विचार करतले. तुमकां कितें दिसता सोल्युशन येयला अशें दिसता तुमकां? सोल्युशन कांय येवंक ना न्ही सोल्युशन्स कांय येवंक ते म्हणूनच आमी आयज सीएमा कडेन मेळपाक येता सोल्युशनाचेर कांयच येवंक ना जशें आमी सांगताले आमच्या वाटेन गोंयकारपण म्हणटा ते गोंयकारा वाटेन कांयच येवंक ना अजून पळय सो आमी जस्ट मेळपाक आयिल्ले फुडें कितें आसा आमचें डिसिजन कितें आसा सीएमान आतां कितें सांगलें तुमकां मिटिंगेंत? तेच सांगलें न्हू आतां हे कालचें कितें आहा तें तुमी जॉयन जावन पळया कितें तें तुमी तो यूज करून पळयतले 2 म्हयने ना ना आमी तेचे रेजर वचो पळय आमच्यो आतां 32,000 टॅक्सीकार तेच 300-400-500 लोकां भितर कशें वयतले सांग तांकां जाल्यार आमच्या हितून येवन ट्राय करून पळयता न्ही तुमचे हितून म्हणल्यार तुमचे कडेन कितें आसा? आमी एपाचें आतां चिंत्ता फुडें पळोवया कशें पूण तुमचे कडेन जातले ते कॉस्ट मॅनेज करपाक जातले? कॉस्ट मॅनेज आतां गव्हर्मेंटाकूच सांगला तुमी तुमच्या थ्रू करा आमी सरकारा सांगितलां आमी गव्हर्मेंटाक सांगितलां सीएम तूं एप आहा तें गव्हर्मेंट स्टार्ट करूया आमी आहाय म्हूण तुजे बारा आमी सपोर्ट कोताय म्हूण पूण हे एप आमी कशेंय सपोर्ट करपाक तयार न्हय आमी म्हणटा कितें गव्हर्मेंट भाड्याचो ॲप कित्याक घेता तूं स्वताचो ॲप चालू कर इतले फॅसिलिटीज तूं म्हणटा की बाबा रोड कितें आनी कितें कसलें तें सगल्यो फॅसिलिटीज जायो मागीर बरें आतां ने सिस्टम येयल्या सिस्टमी सगळे आमी रेडी आसा तूं कर आमकां टॅक्सीकारांक सांगता आमी भीक मागोन पयशे खावपाचे लोक मरे आमकां सांगता एप चालू कर म्हणून तूं कर तुजी सिस्टम हाड तुज्या अंडर आमी जॉयन जाता सांग आमी सीएमाक तशेंच सांगलां की तूं 3 लोकां खातीर हें करता आमचेर हाडटा काय म्हणून 300 लोकांक 26 लोकांक तूं तितून घालता की खंयचो कायदो तुमी तुमचेच पळया मरे 21 जाण आसता ते सरकार घडटा मरे 15 जाण आसता ते सरकार घडटा हे चिंता आमी 300 लोकांक 26,000 ड्रायव्हर जॉयन जावं खंयच्या कायद्याक